एवरीवन एंड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल हा प्रणाली आणि प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा। तर आज आम्ही करूया सीजन्स फेवरेट कणगाची खीर। तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरुवात करूया। तर ताका लागून हांवें हांगा 3 ते 4 मोठी कणगां घेतल्या। कणगांक माती आसता ताका लागून तांकां बरें धुवन घेतला आनी तांची अशी मिडियमशी कापां करून घेतला। हांगा तुमकां जाय ते तुमी सायजीन कापां करूं शकता। आनी हांकां हांवें उदकान घालून घेतला, कित्याक म्हटल्यार हांकां उदकान घातले म्हणटकच ती काळी पडना। आतां हातूंतलें उदक काडून घेवया आनी कणगां आमकां एक 2 ते 3 मिनटां खातीर उकडून घेवपाक जाय। ही चडूय उकडून घेवपाक जायना। ताजे उपरांत हांवें एका कायलीन एक व्हडलो ग्लास उदक घालून घेतला। हें उदक आमकां बरेपैकी खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। ताका असो बरो खतखतो आयलो तसो तातूंत हांवें ते स्लायस करून घेतिल्ले कणगां ती फोडी तातूंत घालून घेवया। सगळी अशी वेवस्थीत घालून घेयात आनी हातूंत हांव थोडे चिमूटभर मीठ घालून घेता। हें बरें धवळून घेवया आनी हें आमकां एक 2 ते 3 मिनटां खातीरूच उकडून घेवपाक जाय। आनी एका 2 ते 3 मिनटां उपरांत पळयात ती कणगाची फोडी अशी बरी उकडून तयार जाल्ली आसा। तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुरयेन अशी तांकां चॅक करूं शकता। ही पळया अशी जाली म्हणटकच ती उकडून तयार जाल्ली आसा। ताजे उपरांत हांवें हांगा एक वाटी गोड किसून घेतला। हांगा जितले तुमकां गोड जाय तितले तुमी वापरात। हें हांव तातूंत घालून घेता आनी गोडाचे ते गुळे आसा ते आमकां बरेपैकी विरगळोवन घेवपाक जाय। हें मागीर केल्यार ते गुळे विरगळना, ताका लागून गोड पयलींच विरगळोवन घेवया। अशें बरें वयल्या वयर धवळून घेयात, नाजाल्यार त्या कणगांचे कुडके जातले। आनी हें पळया आमचे तातूंतले ते गोड बरें विरगळ्ळा। ताजे उपरांत हांवें हांगा एक ल्हान नाल्लाची सोय कातून तातूंत इल्लें उदक घालून हें हांवें मिक्सरार लावन ताजो बरो असो रोस काडून घेतला। हें पळया तातूंत थोडें थोडें उदक घालून तें परत एकदां वांटून घेतला आनी तांचो असो रोस काडून घेतला। ताजे उपरांत तो आमी काडून घेतलेलो नाल्लाचो रोस तातूंत थोडो थोडो करून घालून घेवया। जितलें तुमकां पातळ जाय तितलें तुमी घालात। ताजे उपरांत हांवें हांगा एक ल्हान वाटी दूद घेतला। हें टोटली ऑप्शनल आसा, बट दूद घातल्यार ताका आनी बरी चव येता। हें बरें धवळून घेवया, अशें सायडींतल्यान धवळून घेयात। तातूंत मागीर एक ल्हान चमचो घालता वेलचीचो पावडर, एक ल्हान चमचो घालता देसी घी म्हणल्यार तूप। हें घातल्यारूय खूब चव येता। हें घालून घेवया आनी हें आमकां सगळें अशें बरें सायडींतल्यान धवळून घेवपाक जाय। अशें सगळें मिक्स करून घेवया आनी हें आमकां एक 10 मिनटां खातीर बरेपैकी खतखतो काडून घेवपाक जाय। अशें बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी थोड्या वेळान पळयात तुमची सीजन्स फेवरेट गोवन स्टायल कणगाची खीर खावपाक तयार जाल्ली आसा। आतां ही तुमकां पातळ दिसतली, बट थंड जाली काय ती आपशीच दाट जाता। तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।